जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येनानी प्रायेन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येनानी प्रायेन वाडलो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र सभेक आज व्हरतो दीस त्या रायांच्या फेस्त ह्या एपिफनी म्हणटा आमी इंग्लिशांत. जेजून आपणाकच सगळ्या संवसाराक उगडा पिल्ल्या उडास काडून हे फेस्त आमी करता. आनी देवान आपल्या पुताक कशें उगडाप केलो म्हूण सवाल विचारल्यार आयचो वांजेल आमकां जाप दिता एका जळत्या नेखेत्रा मुखार. त्या काळार वॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, कंप्युटर, इंटरनेट नासलें आनी प्रकृतीच्या गुर्ता मुखांतर लोक देवा सरशी वेतालो म्हणल्याक हातून आमकां एक निदर्शन आसा. आयचो वांजेल आमी पळयलो तर 3 तरांचे व्यक्ती आमकां दिसून येतात. तेग राय आमी म्हणटा, तेग म्हणटा घालूं ना, पण तांणी 3 काणी दिल्यो देखून तेग राय म्हूण संप्रदाय आमकां सांगता. तेग राय ज्योतिश जेजूक सोदून तांणी वेचे आमी पळयता. दुसऱ्या वर्गाचे मनीस याजक आनी शास्त्री आनी मलगडे सोडवंदारा विशांत बुकां आनी शास्त्रांत कितें पळयलां म्हणून कळीत आसून बूक दांपून वगत बसले. तिसऱ्या वर्गाचे मनीस हेरोद आनी हेरोदीच्या वर्गाचे म्हणयत सोडवंदार जल्माल्याक म्हणल्या तक्षान संतोष पावच्या बदलाक त्या सोडवंदाराक जिवेशी मारूंक नाश करूंक सोदचे. मगाच्या न्हू आमचे मदें ह्या 3 तरांचे व्यक्ती आसात म्हूण सांगयत. जेजूक सोदून वेचे, जेजूची सदनां करचे, गुडो जावं दोंगर जावं पर्वत जावं कस येवं वारें येवं वादळ येवं जेजू खंय असल्यारय ताचो अनुभव जाय, देवाचो अनुभव जाय म्हणून सोदून वेचे. तेका राया भाशेन कशेली एक निशाणी मेळ्ळ्यार, ल्हानसो गुर्त मेळ्ळ्यार पुरो, देवाचो म्हाका अनुभव जाय, देव म्हाका जाय म्हणून सोदून वेचे. भोवशा हांगासर अशी आमी सकता ह्या दृश्टेन आज हांगासर आसा. तेग राय मगाचे न्हू कितें आमकां सांगतात, कितें सांगतात म्हळ्यार देव आमचे मदें आसा आनी आमी ताका केदाळे सोदूंक जाय आनी सोदतेल्यांक तो मेळटा आनी सोदतेल्यांक मात्र तो मेळटा. कोण सोदिनात तांकां तो मेळना. संवसाराक कितलो लोक आसुल्लो जेजू जल्मल्ले तवळ फकत तेगा रायांक आनी थोड्या गोवळ्यांक मात्र कित्याक तो मेळ्ळो, कित्याक तांणी उर्बेन सोदनां केली आनी कोण ताका सोदता ताका आजून जेजू मेळटा. कोण ताका सोदिना ताका जेजू आजून मेळना. दुसऱ्या वर्गाचे लोक मोगाचे न्हू जेजू आसा, जेजू आयला, जेजू आमचे मदें आसा सक्कट सांगतात, सगळ्यांनी उलयतात, म्हाकाय कळीत आसा म्हणून ओगोच घराच बसची. कोरोना उपरांत जायतीं आमचीं क्रिस्तांवां ह्या दुसऱ्या वर्गाचीं जाल्यात म्हणून आयकलें. ऑनलायन मिसां आयकून आतां थोड्यांक आजून ऑनलायनूच बरें म्हणून जालां. देखून ऑनलायन क्रिस्तांवां जेजूक कंप्युटरार, टीव्हीर आनी तेणे केदाळां जाता तेदाळां मात सोदची, अळसायन घराच रावची. एवकारिस्तांत, आराधनांत आनी सांगाता मागणें करच्यांत अळसाय दाखोवची. शास्त्री आनी फारिजेवांक जेजू सोडवंदार खंय जल्मतलो आनी जल्मल्लो म्हूण सारकें कळीत आसलें, पण कालें गेलें तांणी हेरोद राय सांगलें बूक दाखोवन ते थंयच बसले. दुसऱ्या वर्गाचो लोकी आमच्या मदें जायतो आसा. जर परगांवाक युरोपाक गेल्या मोगाचे न्हू असले जायते लोक आसात. जायत्यांक इगर्ज खंयच्या कशी म्हूण कळीत ना, बायबल कसो उक्तो करचो म्हूण कळीत ना, देवाच्या उतराची वळख ना, सक्रामेंत गरज ना म्हणटात. पूण देव आसा, तो थंय आसा, हांव हांगा आसा म्हणचो दुसऱ्या वर्गाचो लोक. तिसऱ्या वर्गाचो लोक मोगाचे न्हू देव आसा तर देवाक आनी म्हाका कांय संबंद ना. सोडवंदार आसा तर सोडवंदार आनी म्हाका विरोधपण आसा म्हणून जेजू विरोध, पवित्र सभे विरोध, देवाच्या उतरा विरोध झूज म्हणचे हेरोदी तेसले आजून आसा. जर आमी चिंताव अक्रिस्तांव या क्रिस्तांव धर्मा विरोधी, इगर्ज मतेच्या विरोधी मात न्ही, पण क्रिस्तांवां मदेंय आसात. देवाच्या उतरा विरोध वेचे
देवाचें उतर पाळी नासतना रावचें पातकी जिनी जियोन जिनी बदली नातले जर कोणी आसात ते आजून जेजू बाळकाक क्रिस्ताक देवाच्या उतराक पवित्र सभेक नाश करूंक सोदचे भावनो भयणीनो तर आमकां संदेश स्पश्ट आमी पयल्या वर्गाचे तेगा राया भाशेन जायचे देवाक सोदून वयचे जेजूक सोदून वयचे आज ह्या नोमेनाच्या दिसा नेकेत्रा मुखार बाळका जेजूक आमी मेळया हे सोदून या म्हणलो संदेश आमकां आसा आनी हाचे बराबर आमच्या प्रकृती विशयान नियाळ करूंक आमकां एक बरो अवकाश हांवें वडोळ सांगलें त्या ज्योतिशांनी नेकेत्र पळोवन जेजूची वाट धरून ते गेले आनी जेजू तांकां मेळ्ळो आज म्हाका आनी तुमकां ही प्रकृती देवा सरशी वचोंक जेजू सरशी वचोंक देवाचें उतर समजोंक देवाची मांडावळ समजोंक आदार म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय आयच्या वाचपांनी जर तुमी चीत दिवन आयकलां प्रकृती विशयांतले साबार संगती आमी आयकल्यो पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल एफेसकारांक बरोवन थोडे संगती सांगता किर्तन आयचें आनी आयचो वांजेल खंयचे परस संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो काळोख उजवाड प्रकाश दर्या तेड करावळी करी भांगार दुंप रक्तांबळ आनी असले साबार संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळे म्हणटा आसतना देवाचें उतर सगळो बायबल प्रकृतीच्या संगतींनी बरोवन गेला आनी प्रकृती मुखांतर रचना मुखांतर आमकां देवा लागीं वचोंक जाता म्हणलो बळादीक संदेश आज आमकां मेळटा म्हाका चनो आयले वार आमी सकटां आमच्या वेदारा विशयांत हवामाना विशयांत उलयता हे बट येवं आसलें गी ताप आयिल्ल्यांक मात रावलें उरल्यांक कांय येवं नातलें आमी ल्हान आसतना तुमकां मलगडी आसात नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारींत सकाळीं बारीक आसताले भायर मिसां येतल्यांक पुरा स्वेटर आसलें आमची स्वेटरां खंय गेल्यांतच म्हण आमकां कळीत ना कितें येवं मायक जालें आज 2-3 दिसां आदीं नवें वर्स आमी पावसा मुखांतर सुरू केलें पळय म्हजी सत्री खंय पडली म्हाका कळीत ना म्हाका एक कडेन मिसां वचोंक आसलें बारीक आसतालें कोणें म्हण चिंतलां गी पावस येत म्हणून युरोपांत आनी तांकां धग म्हळ्यार खालें म्हण कळीत नातलें हांव आसलें तवळ आनी पुरा गिमांत 37, 38, 40, 42 त्या मनशांक धग म्हळ्यार कळीत नातलें धग बगूंक तांणी भारत देशाच्या गांवाक येजें आसलें पूण तांकांय आज धग आयल्या अवचित्त पावस वारें वादळ कित्याक हें जाता म्हणून आमी सक्कडी उद्गारता पूण ह्या संगतींत तुमचो आनी म्हजो वांटो आसा म्हणलें आमी विचारलें हांव म्हाका चनो हें कित्याक अशें जाता म्हणटा आसतना जायनातलें बरी कितें आमी करयेत म्हणल्या विशयांत आमी चिंतूंक जाय देवान आमकां ही सबीत पृथ्वी दिल्या ती कोणाची देवाचें उतर आमकां स्पश्ट रितीन सांगता उत्पत्ती ग्रंथ पयल्या वाक्याध्याय वाक्य 1 पवित्र पुस्तक सुरवेचें वाक्य खंयचें आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली मगाचो न्हू तुमची आनी आमची आस्त कोणाची ती देवाची देवान रचली आमी जिवन अशी पृथ्वी देवान रचल्ली आनी देवान ती रचतना सोबीत करून रचली आनी ताका ती बरी दिसली जो हांव आपल्या वांजेलांत परत पयलो अध्याय वाक्य 3 म्हणटा सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना म्हणजे जेजू आमकां परत आनी परत हो संदेश दिता ही रचना म्हजी हांवें तुमकां दिल्या नेहमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 9 वाक्य 6 म्हणटा उपरांत एजरान म्हळें तूं एकलोच सर्वेस्पर आकाशांचो आकाश आनी ताचो सगळो दळबार पृथ्वी आनी तांत आसा सगळें दर्ये आनी तांत आसा तें सगळें तुवें रचलाय तूं तांकां सगळ्यांक जीव दिताय आनी आकाशाचो दळबार तुजें आराधन करता परत आमी किर्तन 24 वाक्य 1-2 हातून पळयता सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांत आसा तें सगळें संसार आनी तांत वस्ती करता ती सगळीं दर्यांचेर ताणें बुन्याद घाल्या न्हंयांचेर ताका तीर करून दवरला मोगाचो न्हू देवान रचलेल्या पृथ्वीचेर आमी कितें केलां आमी सर्वे काडून कंपाउंड वॉल गेलां आमी खाता केलां आमी RTC केल्या आनी आमी पेपरां काडून भोंवता आनी म्हणटा आमच्या मलगड्यांचें हांवें केल्लें हांवें काण गेल्लें
आमचे अशे झेरॉक्स कॉपी मात्र मुगाचे न्हू ओरिजिनल कॉपी वयर राहत आमचे एटेस्टेडी न्ही 1000 वर्सां आदी हांगा कितें आसलें म्हूण कोणाय कळीत आसा ना आनी 1000 वर्सां उपरांत तुमी अशें हांव अशें घर जागो इगर्ज कोणा कडेन आसता आमकां कळीत आसा ना तर आमचीं पेपरां सद्याक आमची देखून आमी सरयेकल्यान उडास दवरूंक जाय कितें आमी आमचें म्हणटा हांव तें आमकां देवान दिल्लें म्हणलें उडास दवरया देवान दिल्लें म्हणून उडास दवरया देखून मोगाच्यान आमी कितें करचें प्रकृती विशीं साबार संगती सांगयत भोवशें हांगासर वेळ ना आमी ही देवान दिल्ली रचना आमी राखोवंक जाय आमचो पाप साहेब आतां म्हणटा आमकां 10 उपादेश पावनात 10 उपादेशा मुखांत मात्र आमची पातकां वळखल्यार पावनात तो म्हणटा आमी प्रकृती विरोध देवाच्या रचने विरोध केल्लीं पातकां आमी कुमसारांत सांगूंक जाय आजकाल आमी हरयेकलीं तेणे खंय गेल्यार पियोंक उदक बोटलींतलें सोदता वय मू पण एक काळ आसलो खंयचें उदक पियेल्यार आमकां कांय जायनासलें पण आज जायना आमकां सगळ्यांक उदकाची बोटल जाय आनी एक काळ येतलो अशेंच गेल्यार आमी खाली उदक मात न्ही वारें खंय बॅगांत दवरिचें पडटलें दिल्ली आनी असल्या जाग्यांनी तुमकां कळिता कशें जालें ऑक्सिजन समेत तांणी मोलाक घेवचो वेळ लागीं पावला तर मोगाचें न्हू आमी आज कितें मनी करूंक जाय कितें आमी करया पयल्यान पयलें आमी हरयेकल्यान करूंक जाय आमच्या भोंवारी आमच्या घरांत आमच्या कॉम्पाउंडांत आमच्या जाग्यार रूख झाडां लावंक प्रयत्न करचें भारी गरजेचें हांगासर पळयत आसतना साबार वर्सां आदीं पळयल्लें अजून म्हाका दिसता ते आंब्या रूख इंटरलॉक आसात जाल्यारूय रूख आसात आनी कांय चड लावयेत कोण ना आमच्या घरांनी कांय करयेत की म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय मोगाचें न्हू जर तुमच्या कुटुंबांत एक भुरगें जल्मलें म्हजें एक सुचन त्या भुरग्याच्या नांवार खंय मनी एक जड लाया भुरग्याक त्या कळीत ना पण ताच्या नांवार लाया आनी भुरगें वाडटा आसतना तें जड ही वाडोवन दी आनी फर्स्ट बर्थडे सेकंड बर्थडे थर्ड बर्थडे 10th आनी 25 वर्सां जाताना त्या भुरग्याक त्या व्यक्ती कळोवंक जाय हांव जल्मल्लें तवळ म्हज्या खातीर हांवें उस्वास सेवच्याक हांवें ऑक्सिजन सेवच्याक म्हज्या आवय बापायन म्हज्या कुटुंबाच्यांनी हें लायिल्लें जर तुमचो जुबलेव आसा जुबलेव येदाळो ओपन एअर फंक्शन म्हणून रूख काडचें नाका म्हाका जुबलेवाच्या लेकार एक रूख लावया काडल्यार एक काडल्यार 2 लावया कित्याक 25 वर्सां जालीं आनी 50 वर्सां जाताना आनी किल्लेशें बरें वारें येवन दी कित्याक हांव सांगता मोगाचें न्हू ही पृथ्वी देवान दिल्ली आमी राखोवंक जाय सांबाळूंक जाय दुसरी गजाल आमच्या भुरग्यांक आमी सकटांनी पृथ्वे विशांत प्रकृती विशांत आमच्या भोंवतणी कितें आसा ताचे विशांत वळख दिवंक जाय आजकाल हांगासर आसचें खंडीत जाणां आमी सिटींत आसां फ्लॅटांत आसां आमकां जायत्या साद्या संगतींची वळख ना विशेश करून आमच्या भुरग्यांक आनी नात्रां म्हजें कुटुंब धरून हांव सांगता मागीर त्या भुरग्यांनी आमच्या गादे पळोवंक ना तुमच्या हिसार नात्रां कडेन हिसार बरें गादे पळोवंक ना तांणी म्हजे कुटुंबाचे सांगताले अशें वाटेन येता आसतना गुरुपूर गंजी माटा तेणे उजव्या दाव्या गादे आतांय आसा कारार येता आसतना पुताक सांगलें हांवें आले रे गादे पळय रे म्हणून चेरक्यान आपले आरसो सकयल घालून तो वयर पळय त्या ताणें गादो म्हणलो आयकल्लो फर्स्ट टायम आमकां हाज्या बगूंक पुरो पूण ही गजाल सत सिटींतल्या एका शहराक हांव गेल्लो तांचें वर्कशॉप आशिल्लें रायस ह्या भाता विशां आनी तांणी इतलें पेपर प्रेजेंटेशन डॉक्युमेंट्स किट तें पुराय केलें आनी निमाणें म्हाका उलोवंक आसलें चीफ गेस्ट हांवें तांकां एक सवाल विचारलें भुरग्यांनो कितल्या जाणांनी तुमी गादे पळयल्यात आनी गाद्याक देवल्यात खाली 10 सुमार 1000 चिल्लर भुरग्यांनी 10 या 5 जाणांनी मात हात वयर गेलो उरल्यान पळोवना गजाल अशी आसा जर प्रकृतीचे वस्तू आमी नेनाव तर आमी कशी ती वाडोवची सांबाळची देखून आमकां हर एकल्याक जबाबदारी आसा कोण एकलो पाद्र्या म्हणटालो ओंपियाची ओंपार पळय ताका एक्सप्लेन करून बारीक आसतलें गे थोडे बी मेरेर पडले म्हणून मेर म्हणून आतां कशें सांगचें मलगाड्यांक कळीत आसूंक पुरो मेरेर म्हळ्यार कितें कोणी एकलो म्हणाले मेरीचेर पडले म्हणालो म्हणजे वी आर नॉट इन टच विथ द रियालिटी अरावंड देखून आमच्या भुरग्यांक नातरांक जाता जाल्यार आमी ह्यो संगती शिकोवया तिसरी गजाल मोगाचें न्हू आमी हर एकल्यान करीत जाल्ले घरांत आसचे वेस्ट आमी मॅनेजमेंट करचें आमकां कितें करचें म्हण कळना जायत्या आमी पटली बांदून येणे तेन्ना दवरता
आनी एक बारीक गलीज गजाल आमच्या साऊथ कॅनरान तेणे पळोवंक मेळची. सकाळीं हाडून स्कुटरार कारार पोटली बांदून मार्गार उडोवन चलचें. तेणे पुरा पोटल्यो आसात. पण आमी तशें करचें नाका. पूण आमच्याच घरांत वेस्ट मॅनेजमेंट जाता गी थोड्यांक भोगोंक पुरो आनी तुमकां कळ्ळें भक्तीपण आसा. मोगाचें देवान रचलेली रचना पाड करचें केदें व्हड पाताक. आनी देखून ह्या दिशेन आमी चिंतूंक जाय. कंपोस्टींग आमच्या घरांनी करयत गी. हांव सेमिनारींत आसा, व्हडल्या सेमिनारींत आसूं आतां धाकट्या सेमिनारींत आसा. आमी 25 जाण आसा. 1-2 जाण आसच्या घरांत कितलें वेस्ट आसा कळयता. 25 जाण आसच्या घरांत कितलें कळीत वेस्ट आसा. पूण आमी एक कुडको वेस्ट दिना. ते येवन तांणी बेल्ल मारल्यार आनी मायकार सांगल्यार आमचे कडेन वेस्ट ना. कितें करता हांव. हांवें 2 कंपोस्ट पीट केल्यात. व्हडलो जागो ना आमकां. हांवें त्यो ऑनलायन हाडयल्यो तुमकां मेळटात. तातूंत घालची आनी इल्ली माती उडोवची. 3 म्हयन्यांनी आमकां सुमार 100 किलो कितें मेळटा, ईट मेळटा. आनी आमच्या फुलांच्या चट्टेक आनी रांदेकच आमी कांय हाडिना. हर एकल्यानी जर मोगाच्यान चिंतलें म्हजें वेस्ट हांव कोणायक दिना तें मला दीक. युरोपान तशेंच करतात, पयशे दितात वेस्ट दिल्यार. पूण आमकां आमचें व्हरूंक आमी पयशे दिवचे. जर आमी व्यतिरिक्त रितीन चिंतलें तर कितलें बरें आसा. प्लास्टीक चवथी गजाल मोगाच्यान. बोटली आमी प्रोग्रामाक कार्यक्रमाक हर एकलें एक 2-3 बोटली मागीर तें प्रोग्राम जाल्या 500, 10, 12 गुणयो त्यो बोटल्यो. ताच्या बदलाक आमीच एक बोटली व्हेली तर तातूंत जाय जाल्लें बरें उदक भरलें तर. आमच्या कारार तेणे एक खली बरी बोट व्हेली तर आमी हर एकल्यान घेवची गरज आसा गी. मोगाच्यान लिस्ट वाडटा आनी सडटा. ह्या विशयान चड उलोवंक आमकां अवकाश ना. पूण एक आमी उडासतो रिया ही पृथ्वी आमची न्हय. आमी खाली हांगासर मालीक, स्टुअर्ड्स. जोबाच्या उतरांनी हांव नियाळाकेर करता. जोब म्हणटा मन जाती कडेन, जोबाचें पुस्तक म्हणटा मन जाती कडेन विचार आनी त्यो तुका शिकयतल्यो. आनी आकाशाच्या सुकण्यां कडेन विचार आनी ती तुका सांगतली. पृथ्वे वयल्या जीवदाळी कडेन विचार आनी त्यो तुका शिकयतल्यो. आनी दर्यांच्या मासल्यां कडेन विचार आनी त्यो तुका सांगतल्यो. हें सगळें देवाच्या हातांच केलां म्हूण तांचे मदलो खंयचो प्राणी सांगिना जायत. ताच्या हातांत आसा हर एक प्राणीचो जीव आनी हर एका मनशाचो स्वास. भावानो आनी भयणीनो, बाळका जेजूक आमी मान करता आनी हांगासर सोदून ताका आयल्या. तर ही पृथ्वी आमकां ह्या जाग्याक येवंक आनी सदांच जेजूक आनी ताच्या बापाक सोदून वचूंक आनी मान दिवंक, महिमा दिवंक आमकां आदार जावं दी. आमेन. जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो. जेजू जल्मालो